आज या देशा परत एक फावट भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसत, प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आसत, यांचो व्यवहार, यांचें काम, ह्याच्या संबंधान एका अर्थान आमी अशें म्हणुया की जुडिशरीन ताचेर स्टॅम्प मारिल्लो आसा की राहुल गांधीन ह्या देशाची पब्लीक एपॉलॉजी मागची, प्रायम मिनिस्टराची ताणें एपॉलॉजी मागची आनी ह्या देशाच्या सेक्युरिटीच्या संबंधान जे एक ताणें एका अर्थान ज्या पद्दतीचो व्यवहार केल्लो आसा तातूंतल्यान ह्या देशाचें नुकसान करपाचो ताणें यत्न केल्लो आसा, तेजे संबंधान ताणें एपॉलॉजी मागल्या बगर हो विशय पूर्ण जावचो ना. नॅशनल हेराल्ड केसीच्या संबंधान जजमेंट दिल्लो आसा. आय थिंक इट इज रिपोर्टेड दॅट अराउंड 415 crore रुपीज रिकवरी तांकां ITATन मागलेली आसा काँग्रेस पार्टी कडेन नॅशनल हेराल्डाच्या केसीन. म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टीचो कमर्शियल इंट्रस्ट हो चड प्रिवेल जाता मोर दॅन द पब्लीक इंट्रस्ट. म्हादयच्या प्रश्नाचेर मात नरेंद्र सावयकाराक समाधानकारी जाप दिवपाक अपेस आयले. ना, इशूचेर आमचें म्हणणें जें आसा तें आमी त्याच वेळार पार्टी कडेन डेफिनेटली सांगलेलें आसा. सो इट इज अल्टिमेटली द ऑल पार्टी डेलिगेशन which had met him. So the assurance was given by him to the all party delegation under the leadership of the honorable chief minister. आता कोण तो कितें करतलो तेजेर हांव तुका आतां खंय सांगू. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे.